मित्रांनो नमस्कार, इष्टानो नमस्कार आणि योकार तुमका राजदीप बिल्डर्स प्रेझेंट्स जस्ट इमॅजिन ह्या कार्यावळीत. जस्ट इमॅजिन. राजदीप बिल्डर्स फुल्ली फर्निश फ्लॅट्स विथ 5 years वॉरंटी आणि 25 years मेंटेनन्स सर्व्हिस. आयजूच बुकिंग करा. मित्रांनो, आम्ही गोंयकार सामके घोस्ती जेवणाचे जगपाचे. आमची शीतकडी नुस्तें म्हटल्यार जालें. आमी इतले बरे, आमी मनाचे इतले बरे की आमी जर कोणाचें काम केलें आनी तो मनीस जर आमकां थँक्यू म्हणपाक पयशे दिवपाक सोदता जाल्यार आमी ताका कितें म्हणटा, पयशे नाकात तुजे, पयशे दवर, चल जेवणाक व्हर, चल जालें, तितून सगळें जालें. नाका रे, पयशे दवर रे, जेवणाक व्हर रे, पुरो जालें रे. अरे मागीर आमी इतले बरे. सो अशेंच आमी ट्राय केलें की पळया फीश करी रायस मेळटा जाल्यार अशें, दॅट टू फ्रॉम सीएम. क्या मुख्यमंत्री ने हमको फिश करी राइस दिली है कि नहीं दिली है? जस्ट इमॅजिन. सीएम गुड मॉर्निंग. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. हांव गुड मॉर्निंग म्हणटा, तूं गुड आफ्टरनून म्हणटा, म्हणजे यू हॅव एग्रीड टू डिसएग्री विथ मी. डायरेक्ट जेवपाचें. ओके. ओके आसूं, ते आमची चिंता करूं नाका, आमी भायर जेयतले. मुख्यमंत्री, ह्यो खानावळी कितले मेरेन ओपन आसता दोनपारच्यो? सांजचे 3 पासून 5 पर्यंत. सांजचे 3 ते 5 हो चायेचो टायम. 3 ते 5 हॉटेलवाले जेवण दिना, ते म्हणटा च्या घे, बन्स घे, सामोसा घे, वडापाव घे. ओके. ओके बिके काय ना, आमच्या भुसकीची व्यवस्था कर. व्यवस्था केल्ली आसा. व्हेरी गुड. आणि ताळो ओलो करपाक कितें आसूं काय नजो एडजस्ट करुया. पण थाली इसवणाची जाय. चणाक थाली बीन एडजस्ट करुया. इट्स ओके. किसमूर आणि सोलकडी मात बरी जावंक जाय. फ्रेश सारकी, ती मेन. आणि सीएम, फॉर डेजर्ट्स आफ्टर लंच वील लायक टू हॅव बेल्जियम ट्रफल केक, यू नो. अरे कित्याक म्हारग पडटले तुका? 300 रुपया थाली, 700 रुपया बेल्जियम ट्रफल केक. इज इट रियली देअर ऑन द मेनू? आसूं नो प्रॉब्लेम. आमकां फक्त इतलेंच सांग, आमची भुसकी कितल्यांक येता? अजून ठरू ना. थारल्या उपरांत तुमकांच सांगता. म्हणजे इतलो वगत तूं हे करता ते, म्हणजे सगळी कामां 15 तारखे पयलीं कंप्लीट जातली त्या टायपचे. आसूं नो प्रॉब्लेम. कळ्ळें आमकां सीएम, कळ्ळें. ओके. जावं तुवें म्हटलें, आमचें पोट भरलें, इमॅजीन करूनच मन तृप्त जालें. आसूं. थँक्यू. सीएम, वयता ते एक मातशें जॉब स्कॅमाचे. आतां तांकां कोणाक धरल्या पळय जॉब स्कॅमान, ते सुट्टले. एक सुद्दां मनीस सुटचो ना. हांव परत एकदां सांगता. म्हणून तर होम डिपार्टमेंट एक्ट जावपाक लागला. बारीकशी सुद्दां कंप्लेन. आतां लोक कंप्लेन दिवपाक भिवंक लागले. तेंच्यांनी कंप्लेनी दिवच्यो सगळ्या जाणांनी. कोणाचेर आसा तितक्यांनी दिवच्यो. बरें जातलें. आतां सीएम अशें म्हणटा जॉब स्कॅमाचेर की विक्टिमा तेंच्यांनी येवन कंप्लेंट करपाक जाय. जाल्यार गोविंद गावडे कितें म्हणटा तें मातशें बारीक आयकयात. गोविंद बाब, हे जे सद्या जॉब स्कॅम जे सद्या लोकांच्या मुखार आयला, तेजे तितून एक असो इशू आसा की जितले जे सद्या नांवां आयल्या ते चडशे तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आसा. सो ह्या गजाली कडेन तुमकां कोण लोक अप्रोच जाल्ले की आमचे कडेन अशे जॉबाच्या खातीर पयशे घेतल्या वर कितें? ह्या संदर्भान म्हाका अजून पर्यंत तरी कोण एप्रोच जावनात. पूण हांव इतलेंच म्हणटलो, जे कोण कल्प्रीट जे आसात तांकां सजा जावपाकूच जाय. आनी कोण देणारो न्ही, घेणाऱ्याक सुद्दां सजा जावपाक जाय, इतलेंच हांव म्हणटलो. सीएम म्हणटा कोणाचे पयशे खाल्ल्या, कोणाक फटयला, तेंच्यांनी येवन कंप्लेंट करपाची. कंप्लेंट करात. गोविंद कितें म्हणटा की घेणारो न्हय, दिणारो, पयशे दिणारो तेकाय ख्यास्त जातली, म्हणजे विक्टिमाकूय ख्यास्त. आतां हे जॉब स्कॅमाचे विक्टीम जे आसात पळय, तेंच्यांनी आतां मुखार येवन कंप्लेंट दिवप काय कंप्लेंट दिवप ना. म्हणजे हे सामकें शेक्सपियरांतल्या बुकान आहलें पळय ते, टू बी ऑर नॉट टू बी. पप्पा, हे सामकें कॉम्प्लिकेटेड मरे. जस्ट इमॅजिन. गणेश बाब नमस्कार. तुम्ही सिंगम अगेन पळयलो? हय. खंय पळयलो? आयनॉक्सान पळयलो काय सम्राट अशोकान पळयलो? ऑनलायन. ओ, टॉरेंट्स.
डावनलोडिंग्स तें सगळ्या कडेन आसा. सगळे कडेन आसा. तशें जाल्यार हांवूय डावनलोड करता. कर. शे नाका इल्लिगल ते बेश्टे भानगडी. पण म्हाका एक सांगा, तुमी सगळे जाणून ते थिएटर प्रिंट पायरेटेड डावनलोड करून कित्याक पिक्चर पळयले? माननी मोदीजींचें डिजिटल इंडिया. पण मोदीजीन पायरेटेड पिक्चरां डावनलोड करून पळया म्हणून डिजिटल इंडिया काडलेले. तें म्हाका खबर ना, तें हांव नकळो. बाकी सिंगम अगेन ते पिक्चर आहा पळय आनी तुमचो पक्ष न्हू सेम हा. हय. हे कितें म्हणजे ते कशें घेता तेका हिरो करता, मेळटा तेका हिरो केला, 7 जाण येयले तेका हिरो केला, 3 जाण येयले तेका हिरो केला. हे 100% केला. आणि सिंगम अगेनान ती हिरोईन आहा पळय दिपिका पाडुकोण, तिका पुलीस इन्स्पेक्टर कितें केला पळय, ते कितें चल्लां ते कितें म्हणून कांयच कळना कित्याक म्हणून ती. आतां त्या विशयाचेरूय तुका हांव सांगता. अरे हांव सांगता तुका फक्त 26, 36, 46 दाखोवपा खातीरूच आनी कांय ना. 26, 36, 46 मॅजीक फिगर तो. हें मात सारकें हा. पण मॅजीक फिगर येता कसो तो फिगर कसो येयलो तुका सांगता हांव. शी 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 आतां नाका, मागीर फॅमिली पळयता, फॅमिली शो. हय मागीर मागीर न्ही म्हाका कशें आसा पळय सांगता तुका हांव. तुका कशें आसूं पण आतां नाका, आतां कांयच सांगो नाका. मागीर हें जस्ट कशें जाता. हें जस्ट कशें जाता, हें जस्ट इमॅजीन जाता. बरें शेवटाक तुमचो लोकांक कितें मॅसेज? आज कांयच चिंता करपाची गरज ना. सामकें. चिंता म्हणजे लोखंड आनी मायंड म्हणजे मॅग्नेट. चड चिंता करता तर येवन येवन तुका दिसता, चड चिंता करता तेच फाटल्यान चड चिंता लागता. हांव कितें म्हणटा, चिंता करिनासतना बिनधास्त कशें जगप हें तुमी मायकल लोबो कडच्यान शिकपाचें. म्हणजे पळया आतां हांगा तुमकां एक दाखयता हांव मुद्दम पळया. आतां हांगा कितें तरी सिरियस चल्लां, कितें तरी टॉपीक, जोझफ सिग्वेरा बी बसला आनी मायकल थंय हांसता उलो. हे कितें हेका म्हणटा चिंता करनासतना सुशागाद. Just imagine. मित्रांनो 100 स्क्वेअर मीटर लिटराक 50 किलोमीटर आणि स्वताचो लायटीचो मिटर ह्या 3 गजाली खातीर कॉमन मॅन सामान्य मनीस आयुष्यभर झडटा झुडता. पण जेन्ना ताका ह्यो मेळटा पळय तेन्ना तो सामको धादोशी जाता. तितूंतल्या तितून लायटीचो मिटर म्हणजे सामकें बाबा कभी खुशी कभी गम रे, म्हयन्याच्या एंडाक येता पळय तें बील. Just imagine. सुनील बाब तुमकां कितें दिसता विजय सरदेसायान सद्या कितें करचें? तांणी फॉरवर्ड करचें. ते तो ऑलरेडी करता, तितून कितें. वो आतां डोनाल्ड ट्रम्प आहा पळय, डोनाल्ड ट्रम्प तो आतां येयल्लो आसा, खबर आहा तो येयला. आतां तो कितें येता? आनी डोनाल्ड ट्रम्प आहा पळय तो इलेक्शन जिखला USA आनी तो परतुना USAचो प्रेसिडेंट म्हणून येयला. अशें हांव चॅलेंज करपाक तयार आसता. हें कितें मडके आनी प्रियोळचे. फोन कॉल सुदीन बाब जेन्युइन आसूं नाल्यार डावटफूल आसूं, फोन आन्सर करच्यो पडटा. आनी कितें घेवचोच पडटा. सांगय ना खंयच्या चिडवाचो वेस जाल्यार. आमचें गोंय हें शांत आनी आसत जाल्यार प्रशांत. हें कसलें खाजी येता. म्हणजे गोंय शांत आनी आसत जाल्यार प्रशांत. आनी तुमी कितें म्हणटा सगळे हांव खाजी करता. सुदीन बाब हें कितें करतात तुमी? हें थंडी लागता कितें चड थंडी इज देर इन मडकय, व्हेरी मच थंडी. डोंट नो एक्झॅक्ट पूण देर इज. अरे आमच्या थंय सुद्दां तशेंच देर इज. पण म्हाका एक सांग थंडी स्टार्ट जाली केन्नाच्यान? कालच्यान. सगळे अशेंच म्हणटा कालच्यान, फाल्यां पळोवया कालच्यान. आमकां सांगा हें आतां मंत्रीपदाक काडपाचो कार्यक्रम आहा पळय, मंत्रीपद काडपाचो तें केन्ना? म्हाका कळपाक जाय. अरे आमकांय कळपाक जाय. आनी आमकां मेन कळपाक जाय की गोविंद गावडेचें मंत्रीपद काडटले काय. एक्चुली तुका जाय तें मेन, पण हांव तुज्या खातीर विचारता. यू आस्क हिम. अरे वी आस्क्ड
वी आस्क्ड गोविंद गावडे, तो म्हणटा आपले मंत्रीपद काडिना शाबुदा. हे बरोबर नाही न्ही. लायटीची बिलां वाडप हे बरोबर न्हू. हे बरोबर नाही. मागीर कितें तरी कर मरे ते लायटीच्या बिलांचे कितले येतात ते. ताका आमी काय करू शकना. हे वाडोवपाचें आसतना रातोरात वाडयता मरे आनी कमी करपाचें आसतना अरे पीपल आर कंप्लेनिंग. सो लेट पीपल कंप्लेन. हॉट मिक्स रस्तो जालो काय तुमचे खाते ते सामके फोडपाक म्हणजे तत्पर न्हू, सामके सोमते वयता. हेच्या शिवाय आमी काय करू शकना. लायटीची बिलां कमी करप तुमच्याच हातान आसा सुदीन बाब. ना ना नाच जालें आमच्या हातूंत, नाच जालें आमच्या हातूंत कांयच ना. मागीर कोणाच्या हातीन आसा. काँग्रेसीच्या हातीन आहा. म्हाका एक सांग, डामर बरो काय लायटीचे खांबे बरे. ओके, जस्ट इमॅजिन परत स्टार्ट जाल्ल्या सुदीन बाब. तें पळोवन दुख्ख जाता. आय नो आय कॅन अंडरस्टँड, समजू शकता हांव, बट कांट हेल्प. जस्ट इमॅजिन स्टार्ट जाला, लोक हॅपी आहा. गेली 12 वर्सां हांव जस्ट इमॅजिन करता. खूब फावटी असो विचार येयलो की हांव जें कितें करता पळय इमॅजिनेशन करता तें सारकें करता काय रॉंग करता, बरें करता काय वायट करता, योग्य करता की अयोग्य करता. 12 वर्सां आन्सरूच मेळूना. पण आफ्टर 12 इयर्स 12 वर्सां म्हाका हाचें उत्तर मेळ्ळें खबर आहा. स्वता फॉमेंतो उद्योग समूहाचे चेअरमॅन अवधूत बाब तिमलो हांच्यांनी मंगळुरा एका सुवाळ्याक तेंच्यांनी खुद्द म्हटलें इमॅजिनेशनाचेर. तेंच्यांनी कितें म्हटलें तें आयकून आय एम हायली कन्विन्स्ड अँड आय एम हायली रिलीव्ड. Imagination is more powerful than knowledge. Imagination is more powerful than knowledge. Imagination is more powerful than knowledge. This is the biggest authorization and authentication I can ever get for my imagination qualities. I'm proud of myself. Just imagine. आता इश्टानो नोव्हेंबर, डिसेंबर आनी जानेवारी टुरिस्ट सीजन. भरमसाट टुरिस्ट गोंयांत येतले. तुमी नोटीस केला आसतलें की दर वर्सा नोव्हेंबर, डिसेंबर आनी जानेवारी अशे हे 3 म्हयने आनी जानेवारीचे 15 दीस मेरेन नेटवर्क जाम. रिचार्ज केले, डेटा फुला, तरी कॉल वचना, कॉल कनेक्ट जायना, कॉल कट जाता, टीव्ही कनेक्ट जायना, मोबायल कंटेंट पळोवपाक मेळना, एब्रप्ट ते घुवत रावता चक्र सगळे कडेन. म्हणजे अशें कांयच कळना, अरे कितें जाला, म्हाजो तो डेटा फूल आहा, 4G दाखयता. पण लाखांनी जर टुरिस्ट गोंयांत येता तेजें कारण कितें, लाखांनी हजारांनी टुरिस्ट येता पळय तेंच्या बरोबर मोबायल फोनूय गोंयांत येता न्हू. आतां टावराची कॅपेसिटी इतलीच आसता, ती अचानक जर व्हेरी सिंपल तुमच्या आतां घरांत तुमी एक हे केला 10 गॅस्टां खातीर रांदला आनी अचानक 25 गॅस्ट येयले जाल्यार कितें जातलें, तारांबळ जातली न्हू. तुमचो टावर हालतलो, तसोच तो टावर हालता. मागीर तशें जाता म्हणून काय हे करनाका, टेन्शन घेवं नाका. जानेवारी 15 मेरेन हे अशेंच कीप पेशन्स, डोंट बँग युअर फोन ऑन द फ्लोर आनी वेट टील जानेवारी 15 ऑर यू नो. पळय ह्यो अश्यो गजाली आसता पळय इम्पॉर्टंट लायफाच्यो, ते तुमकां कोण सांगचो ना. तें म्हाजें कर्तव्य. हांव झडटा रात दीस हे तुमकां असलें ज्ञान दिवपाक. सो हे ज्ञान तुमी बरें घेया आनी याद दवरा. आनी असली इन्फॉर्मेशन गायडन्स तुमकां खूब फुडें येता ते एपिसोडान हांव दितलो. सो त्या खातीर तुमी ह्या कार्यावळीची वाट पळयतलेत म्हाका खबर आहा. आनी कार्यावळ पळया आनी गाडी बिडी चलयतना मातशें सवका सांबाळून गाडी चलया, केअरफुली गाडी चलया आनी देव बरें करूं. अशेंच जस्ट इमॅजिनाक मोग आनी तेंको दीत रावा. देव बरें करूं. थँक्यू. देव बरें करूं. मेळटा परत दुसरो व्हिडिओ घेवन. Just imagine.